नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राज्यांत उटंगराचो पावस, शेनवारा रेड अलर्ट, झाडां जाली आडवी, राखणे वणटी कोसळ्ळो, कुशावती सयत म्हादयचे उदकाचे पातळींत वाड। मनशांचेर हल्लो करपी आक्रमक सुण्याच्या जातीचेर बंदी घालपाक सरकाराकडेन कितें यंत्रणा आसा? विजयाचो प्रश्न। धार्मिक सप्तका मदीं आयिल्ल्यान लोकसभा वेंचणूक एप्रिलांत जावपाची शक्यताय, मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिली माहिती। कसिनो आनी ऑनलायन गेमिंग जातले म्हारग, 1 ऑक्टोबराच्यान लायतले 28% GST, 6 म्हयन्या उपरांत घेतले नियाळ। कर्मचाऱ्याकडल्यान करात वसूल। बेळगांवच्यान गोंयांत येवपी बेकायदेशीर गोमांस जप्त। आतां खबरो विस्तारांत। राज्यांत उटंगराच्या पावसान थैमान, झाडां पडली, पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार न्हंयाच्या पातळींतूय मोठी वाड जाली। शेनवारा राज्यांत पावसाचो रेड अलर्ट। पळोवया उटंगराच्या पावसान राज्यांत जाल्ली पडझड। फाटल्या 24 वरांत राज्यात सुमार 4 इंच पावसाची नोंद जाल्या। शेनवारा पावसाचो राज्यात रेड अलर्ट। शेनवारा गोंयांत सगळे कडेन उटंगाराच्या पावसान पडझड पळोवपाक मेळ्ळी। पणजे आल्तिनार आनी करंजळे रस्त्यार झाड आडवें जालें। CCPच्या ट्रकाचेर झाडाची फानी पडली। सातबूर लोकांनी वेळोच थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो। आमकां कंप्लेन केल्ले हांगा झाड बँड जाल्ला म्हणून आमी येवन रावता थंयता जस्ट आतां आमचे सगळे इंस्ट्रुमेंट येवन रावता थंयता आनी ते एक भितून एक बायल काम करता ती बायलेन बॉब मारले की बाबा झाड पडटा म्हणून ते आयकून आमी सगळे जाण धांव मारले। 3 जाण थंय आनी 2 जाण हांगा गाडयेर पडले। कोणाक काय जावं ना, कोणाक इंजरी काय ना। आमचो लेबर मागचो हांगा कोणाक काय जावं। हे गाडी तुमची ती? हय आमची CCP। आणि कितें गाडयेक डॅमेज बी कितें? डॅमेज सगळे गाडयेरूच पडले। ओके ओके ओके। ही कसली गाडी? ही आमची स्कायलिफ्ट ह्यो ट्री बीन कट करता। ओके 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 घेवन येयल्ले आमी गाडी। ओके तेन्नाच हे जालो, तेन्नाच झाड पडले। रुमडावाडो सड्यार सकाळच्या 5:30 वरांचेर एका घरार राखणे वणत कोसळ्ळी। राखणे वणत कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालां। A call from local councillor Damodar today that landslide has occurred at Rumbawada near Masjid House, and one toilet block of residential house of Saifullah Sheikh has collapsed due to incessant rainfall for last few days, and also roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. So their willingness we want, and we'll shift them to a safety house. Sakwad sir? Yes, at Sakwad. And we have also proposed actually a retaining wall in that area that since further landslide should not occur as a precautionary measure. So directions will be issued to the PWD authorities to construct a retaining wall. फाटले 2 दीस जाले उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान कुशावती आनी म्हादय न्हंयची पातळी वाडल्या। पारोडेचो पूल लेगीत उदका पोंदा गेला। आमी सध्या पळयतात की गोंयभर सध्या पावसान असो थैमान घातला की सगळे जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा। सत्तरीन तशीच स्थिती आसा। ह्यो
2 दीस पावस असो पडपाक लागला की ताका लागून घाटमातासून जें उदक येता आनी हांगा बी पावस पडटा पूण घाटमातासून जें उदक येता ताका लागून न्हंयची जी पातळी आसा ती मातशी वाडत आसा. सत्तरीची जी म्हादय न्हंय आसा, रगडा न्हंय आसा आनी वेळूच न्हंय आसा तेजी उदकाची पातळी वाडलेली आसा. आनी त्याच बरोबर रस्त्याचे जे गटार आसा, बारीक सारीक व्हाळ आसा तेजे बी उदक वाडलेलें आसा. असो जो कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार पूर ह्यो येतलोच आनी ताका लागून सगळ्यांनी अलर्ट रावन काळजी घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोहम्मद पैगंबराक उद्देशून इंस्टाग्रामाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्ल्याच्या प्रकरणान शेनवारा गोंयभरचो मुस्लीम समुदाय आक्रमक जालो. मडगांव, पणजे, फोंडें आनी म्हापशा पुलीस स्टेशना भायर मुस्लीम समुदायान मोर्चा काडून कोणे हे कृत्य केला ताका अटक करपाची मागणी केल्या. शेनवारा मडगांव, पणजे, फोंडें आनी म्हापशेच्या पुलीस स्टेशना भायर मुस्लीम समुदायान मोर्चा काडलो. भावना दुखयल्ल्यान समुदाय बरोच आक्रमक जाल्लो. हे प्रकरणात FIR नोंद केल्या. कोणे हे कृत्य केला ताचो सोद चालू आसा अशें DYSP संतोष देसाईन सांगलें. त्यांची हें आसलें की त्यांची देवाची एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आनी तो तेजेर वल्गर आसा आनी तो सारको ना, त्यांची धर्माचे अगेन्स्ट आसा आनी ते त्यांची ताका लागून तेंचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाला. त्या खातीर ते येयल्ले, तेमी कंप्लेन दिली. कंप्लेन दितकीर आमी इमिजिएटली FIR रजिस्टर केलो. FIR रजिस्टर करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ते येयल्ले की इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलो आनी जाता तितले बेगीन तेका सोदून काडचो म्हणून, कोण कल्प्रीट म्हणून एक्यूज कोण आसा तेतून सोदून काडचो म्हणून आमी तेंका सांगलां की आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी प्रोसेस जे आमचे एक्सपर्ट आसा ते आमचे एक्सपर्ट आमी लायिल्ले आसात आनीक आमी सायबर सेलाचो हेल्प घेवन आमी जाता तितले बेगीन, कित्याक हितून आमची टॅक्निकल थोडे हें आसा, टॅक्निकल पॉयंट आसा, टॅक्निकल ती हें आसल्यान आमकां थोडो मातसो हें जाता. आमी जाता तितले बेगीन सोदून काडून आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून आमी आरोपी पर्यंत पावतले. पयर आमचे मिलादन नबी जाले, आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बर्थ एनिवर्सरी आसलो. सो त्या दिसा पयलीं कोणेक आमचो जो प्रोसेशन वयता ताजो व्हिडिओ घातलेलो. सो ताजे सकयल बुरशी कमेंट येवपाक लागले. सो कमेंट येवपाक लागले ते इंस्टाग्राम ID आसली कॅच मी इफ यू कॅन म्हणून. आनी ते कॅच मी इफ यू कॅन जेन्ना आमी तातूंत आनी डीप गेले, ताका ओपन केले जाल्यार तातूंत इतले बुरशे म्हणटा ते ऑन मायनॉरिटी, इवन मुस्लीम एज वेल एज कॅथलीक रिलिजनाचेर बुरशी कमेंट. सो असले कितें आमकां सांगपाचो लज दिसता मिडियाचेर. आनी हो जो मनीस आसतलो आमी पर्टिक्युलर हेका देव म्हणटा तो ताका भिरांतूच आसपाना. ताणें असले बुरशे केले. आयज पर्यंत म्हाका दिसता आमी जाल्यार आमच्या लायफान असले इतले बुरशे कमेंट पळोवना. रिगार्डिंग अल्लाह, रिगार्डिंग जिजस, रिगार्डिंग आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो असले हे जे व्हायरल केला ताणें फक्त खंय ना खंय एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाक आनी लोकां मदीं उजो लावपाचें काम केलां ताणें. जो इंस्टाग्रामार काही दिसां पयलीं जो प्रॉफेट मोहम्मदाची जो बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली त्या दिसा जो व्हिडिओ घालो ताचेर एक आक्षेपारी कमेंट मारिल्ले कॅच मी इफ यू कॅन ह्या इंस्टाग्राम अकाउंटा वयल्यान वेगवेगळे बुरशी अशे आनी म्हणटात आक्षेपारी कमेंट आयिल्ले आनी त्या कमेंटा वयल्यान आपल्यो भावना दुखताल्यो. हाका लागून काल तांणी येवन हांगा मडगांव पुलिसांत कंप्लेनी केल्ली रजिस्टर. पुलिसांनी ह्यो कंप्लेनी रजिस्टर करून घेतल्यो. गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाकय कंप्लेनी जाल्ल्यो आसात आनी ताजे नंतर ते आज हांगा सकाळीं बशिल्ले. कारण
जो एक्यूज आसा ताका बेगीतले बेगीन अरेस्ट करचो आनी पुलिसाक डिवायसीन तांची लिडरांची मिटींग घेतली आनी डिवायसीन तांकां सांगलें की कितें प्रॉब्लम येता. इंस्टाग्रामाचो सर्वर जो अमेरिकेक आसता आनी हांगा नासता ताका लागून IP एड्रेस मेळपाक टायम लागता. तो ऑफिशियल अकाउंटांतल्यान तांकां ते रिक्वेस्ट धाडिल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतले आनी आमची सगळ्यो टिमी धरून ती सायबर सेलाची टीम ही कामाक लागिल्ली आसा. फोंडे, पणजी आनी म्हापसा पुलीस स्टेशना भायरूय मुस्लीम समुदाय मोठ्या प्रमाणात जमिल्लो. तांची एकूच मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार दुबाविताचेर कारवायची. अंदू भारतांत मृत जाल्ल्या वाघांचो आंकडो हुस्क्याचो आसा. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार NTCAन जारी केल्ल्या आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. नैसर्गीक आनी अनैसर्गीक अशा दोनूय कारणांक लागून वाघ मेल्यात. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. अंदू वर्सा देशांत वाघ मरपाचें प्रमाण हुस्क्याचें थारलां. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार NTCAन जारी केल्ले आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या. जानेवारी ते 28 सप्टेंबर ह्या काळात वट्ट 146 वाघांक मरण. आता मेरेनचो इतले वाघांक मरण आयिल्ल्याचो सगळ्यांत चड आंकडो. हे आदी 2012 सगळ्यांत चड वाघांक मरण आयिल्लें. अंदू जे 146 वाघांक मरण आयला तांची राज्यनिहाल आंकडेवारी आसा ती अशी. मध्य प्रदेशांत 34 वाघांक मरण, महाराष्ट्रांत 32 वाघांक मरण, उत्तराखंडात 17 वाघांक मरण, आसामात 11 वाघांक मरण, कर्नाटकांत 9 वाघांक मरण आणि राजस्थानात 5 वाघांक मरण. ते भायर ह्या काळात देशातल्या वेगवेगळ्या वाघ राखीव वाठारांत भितर 70 वाघांक मरण आयला. दुर्दैव म्हळ्यार मरण पाविल्ल्या 146 सुमार 24 हे वाघांचे बछडे आसात. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण NTCAच्या अहवाला प्रमाण 146 वाघांक आयिल्ले मरण हे नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक हे दोनूय कारणांक लागून आयला. हातून अपघाताक लागून आयिल्ले मरण वा दोन वाघांमदी जाल्ल्या संघर्षाक लागून आयिल्ल्या मरणाचोय आस्पाव आसा. तज्ञांच्या मता प्रमाण वाघांच्या शिकारेक वाढ जाल्या. कर्नाटकांत 2 जाणांक रंगी हात धरून तांच्या कडल्यान सुमार 10.6 लाखांची वाघाची कात आणि नाकटां जप्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय वर्सांनी देशांत वाघांचे मरणाची आंकडेवारी आसा ती अशी. 2012 88 वाघांक मरण, 2013 68 वाघांक मरण, 2014 78 वाघांक मरण, 2015 82 वाघांक मरण, 2016 121 वाघांक मरण, 2017 117 वाघांक मरण, 2018 101 वाघांक मरण, 2019 96 वाघांक मरण, 2020 106 वाघांक मरण, 2021 127 वाघांक मरण, 2022 121 वाघांक मरण. अंदू जानेवारी ते 28 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 146 वाघांक मरण. देश पातळीचेर वाघांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी मोठी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. हाका आमचें गोंयूय अपवाद ना. 2020 वर्सा गोळावले 70 वट्ट 4 वाघांक मरण आयिल्लें. तांकां वीख घालून मारिल्ले. पुराय देशांत हे घडणुकेक लागून बोवाळ पडिल्लो. दुसरे वटेन गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर निकाल दितना हायकोर्टान सरकाराक 3 म्हयन्यां भितर गोंयचो वाघ संरक्षीत वाठार अधिसूचित करपाचो आदेशूय दिला. हे आदेशाक सरकारान सुप्रीम कोर्टात दिल्ली आव्हान याचिकाय कोर्टान न्हयकारल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर बंदी घालपाक सरकारा कडेन कितें यंत्रणा आसा काय म्हूण विजय सरदेसायाचो प्रश्न. मुख्यमंत्र्याच्यो फकत वाऱ्यार गजाली म्हूण विजय उलयलो. आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर गोंयांत बंदी घालपाचें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शुक्रारा केल्लें ताचेर विजय उलयतालो.
शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान विधान केले की जे सुणे आक्रमक जावन मनशाचेर हल्लो करतात अशा जातींच्या सुण्यांचेर गोयात बंदी घालतले. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचेर गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाईन समाचार घेतला. राज्यात सुण्यांक तपासपाक सारकी भलायकी केंद्रां नात, तशेंच लसीकरण करपा खातीरूय यंत्रणा ना. मुख्यमंत्री बेटो वाऱ्यार उलयता म्हणून विजयाचो आरोप आणि सुण्यांच्या विशिष्ट जातीचेर बंदी घालपाक सरकाराचेर कितें यंत्रणा आसा काय म्हणून विजयाचो प्रश्न. सगळ्यांत गोंयकारांक हांव अपील करता की तुम्ही जर डॉग हाडटा आसत म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन वॉट टायप ऑफ इट इज. पळय आमी म्हणटाले की ते सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसता त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना, कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता. दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन. डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना. सो दॅट समेज गोंयकारांक सांगता तुम्ही ॲट प्रेझेंट एटलिस्ट all the dogs have vaccinated for the rabies vaccine, even though we are starting with the sterilization process in future. Mission Rabies is submitting the project to the us, and entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. जर कुत्रे चड जाले आसत जाल्यार तांचो सगळ्यांत चड व्हडलो त्रास कोणाक जाता? आमकां जाता. म्हणजे जे रोड एक्सिडंट जे सफर जाता आम्ही पळयता ऑन एन एवरेज म्हणजे 1 ते 2 एक्सिडंट डेली जाता आणि विथ अ मेजर इंजरी म्हणजे हेड इंजरी आसतले, फ्रॅक्चर्स आसतले. गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जर पळयत जाल्यार सगळ्यात व्हडले 1 ते 2 एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट सातत्यात बिकॉज ऑफ डॉग्स जाता. आणि ताजेर कंट्रोल हाडपा खातीर तांचे पॉप्युलेशन कंट्रोल हाडपाक जाय आणि ते पॉप्युलेशन कंट्रोल हाडपा खातीर स्टरलायझेशन प्रोसेस इज मस्ट. म्हणजे एके वाटेंतल्यान रॅबीज वॅक्सिनेशन आणि दुसरे वाटेंतल्यान स्टरलायझेशन. फॉर बोथ दीस म्हणजे वी आर कंट्रोलिंग द रॅबीज ऑल्सो आणि वी वॉन्ट टू कंट्रोल द डॉग पॉप्युलेशन ऑल्सो. म्हणजे इन फ्युचर आम्ही पळयता पॉप्युलेशन जर वाढत गेले आसत जाल्यार मोर अँड मोर बाकीचे सगळी कॉम्प्लिकेशन्स जी आसा पळय ती वाढत वतली. आज आमचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काढला की सर्टन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर गोइंग टू बॅन. Why is he made this statement? Because there is fear among people that those breeds are going to bite you. But the Chief Minister cannot ban those. He can ban them on paper. Does he have the capacity to enforce the ban? Dangerous dogs, Rottweiler, Pitbull. Can you? Is the government in a position to enforce that ban? So I think the government also should advise the Chief Minister not to make statements which you cannot enforce. Here is an issue where forget the private dogs, the stray dogs need to be treated. And the government as of now, आम्ही 2 वर्षां झाली बॉल मारीत आहात की गोंया मडगांवा खातीर आम्ही एन्क्लोजर केलो आणि तो वेटरनरी हातून तांणी अलॉट केला. बट कलेक्टर इज नॉट अलॉटेड. दिस इज वन. दुसरे जे कुत्रे मरतात, सपोज एक व्हायरस आयलो, सम व्हायरस व्हॉट इज इट कॉल्ड, पारो व्हायरस येवन बरोबर म्हणतात कितलेच कुत्रे तांकां कशें करतात, तांकां हाडून सोंसल्यार उडयतात. सो दिस इज नॉट द रायट प्लेस. यू शूड हॅव एन इन्सिनरेटर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडीज ऑर यू शूड हॅव अ बरियल प्लेस. हियर ह्युमन्स डोंट हॅव अ बरियल प्लेस. पीपल आर डिमांडिंग आनी अजून मेरेन जायना आमचे बरियल प्लेस. सो कुत्र्यांक तरी इन्सिनरेटर घालचो. गौरांग प्रभू मळकर्णीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणूक एप्रील म्हयन्यात जावं येता असो अंदाज गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी उक्तायला. लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचे फाटभुंयेर रमेश वर्मा हांणी शेनवारा गोंयची सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची बसका आपयल्ली. पोस्टल बॅलेटाचो घोळ जावचो न्ही हाचेर वेंचणूक कार्यालयान लक्ष दवरचें अशें गोवा फॉरवर्डान मागलां. When is this scheduled? The election is scheduled. So this portal is there already. We have already updated all the local festivals and the important dates here. So basically, whenever they will announce elections, it will be taken into consideration that okay, they will not announce poll day on the particular that event when we have our special like this only day or something. In April, tentative dates which are tentative dates are when the election officially will start, Lok Sabha, is any idea tentative? I cannot say anything on that part because it is on the PCI. Whenever they will
give us the schedule. वोटिंग जाता आणि एक म्हयनो तुमी पोस्टल बॅलेटाक दवरतात आनी ते म्हणटात की सादारण एप्रिलान इलेक्शन जावंक शकता, एप्रील 1st वीक 2nd वीक. सो आमी तांकां कळयलां की एप्रील म्हयन्यान चडसो मार्च एंड किंवा एप्रिलान आमचो होली वीक आसता गोंयांत. त्या होली वीक नजरेक बी दवरून तुमी वयर कळोवचें की हांगा इलेक्शन केन्ना जावंक जाय. हो एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट आमी जो रेज केला तो म्हणल्यार विथ रिगार्ड्स टू पोस्टल बॅलेट्स. कारण ह्या फावट आमी पळयल्यात की पोस्टल बॅलेटा खातीर कोण जिखले आनी कोणाचो सरकार जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणल्यार एक म्हयनो जो पोस्टल बॅलेटाचो टायम आसा हें अशें जावंक जायना. आनी मागीर रोडनी खेळटात. कितल्याशा मतदारसंघांनी पोस्टल बॅलेटा खातीर आमचो सरकार जालो आमी प्रत्यक्षान पळयलां. आनी मागीर रिटायरमेंट करता काही पुलीस ऑफिसरांक तेंच्यांनी मदत केल्ली, तांकां रिहॅबिलिटेट केलें पुलीस हातून बोर्डार कंप्लेंट ऑथॉरिटीन. सो हें जावंक जायना म्हणून आमी सांगला की डिटेल लेटर आमी तांकां धाडटले की कारण ताज्या हातान ना थंय वयर ताका इलेक्शन कमिशनाक कळोवचें पडटलें की तुमी 1-2-3 दीस दवरा आनी पोस्टल बॅलेट बंद करा. अदरवायज वोटिंगे वचच्या पयलीं गव्हर्मेंट सर्वंट वोटिंगे वचच्या तांकां पयलीं बॅलेट मारून जेन्ना तो वता ड्युटीक ताच्या पयलीं तांकां इन करून वचूं न्ही. कित्याक एक म्हयनो दवरप. गोवा बींग अ स्मॉल स्टेट चेंजीस द रिजल्ट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. कसिनो आणि ऑनलायन गेमिंगे वेल्या जीएसटीन 1 ऑक्टोबराच्यान वाड जावपाची आसा. हातूंत 28% वाड जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्यान आदींच हे विशीं घोशणा केल्ली. जीएसटी लागू जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी ताचो आढावो घेतलो. जुलय म्हयन्यात जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेन जीएसटी सयत हेर गजालींचेर चर्चा जाल्ली. ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यूचेर जीएसटी लावचो की प्लॅटफॉर्मा वरवीं लायतात तशें शुल्क लावचें हाचेरूय खोलायेन चर्चा जाली. एक महत्वाची बातमी तुमच्या मुखार आमी घेवन आयल्यात ती म्हणल्यार कॅसिनो आनी ऑनलायन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जे आसात तेंचेर 28% मेरेन जीएसटी सेंटरान हायक केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान हो निर्णय पयलींच घेतलेलो. तो इम्प्लिमेंट जावचो आसलो. आतां फाल्यांच्यान हो निर्णय इम्प्लिमेंट जातलो. 28% जीएसटी जे कोण गॅमलिंग खेळटा कॅसिनोर वचून ऑनलायन गेमिंग प्लॅटफॉर्म जे आसात ऑनलायन जुगार जो आसा तेजेर खेळटा तांकां 28% जीएसटी भरची पडटली. पयलीं हो कितें 12% आसलो, हो आतां 28% केल्लो. जीएसटी कावन्सिलाची मिटींग जाल्ली 6 म्हयन्या पयलीं. हाचेर चर्चा करपाक जे ऑनलायन गेमिंग आसात आनी कॅसिनो आसात तेजेर कर वाडोवचो काय न्ही म्हणून आमचे मिनिस्टर आसात मंत्री माविन गुदिनो ते जीएसटी कावन्सिलाचे मिटींग आसात. तुमी जाणात गोंया म्हणटा तो कॅसिनो हो ट्युरिजमाचो एक आयडेंटिटी जावन आनी खुबशे ट्युरिस्ट कॅसिनोक लागून गोंया येतात. देखून हेजेर जीएसटी वाडोवचो न्ही, कॅसिनोचेर जीएसटी वाडोवचो न्ही म्हणून गोंयान विरोध केल्लो. कित्याक समज कॅसिनोचेर जीएसटी वाडयली जर खंय तरी ट्युरिजमाचेर इफेक्ट जावंक शकता असो एक युक्तिवाद आमचो मंत्री माविन गुदिनो एज जीएसटी कावन्सिल मेंबरान केल्लो. पूण आतां खंयचेच जितके ज्यो डिमांड्स आसले स्टेट गव्हर्मेंटान केल्ले ते सगळे भायर आलात आनी फाल्यांच्यान 28% म्हणटा ते कॅसिनो आनी ऑनलायन गेमिंगाक तुमकां भरची पडटले आनी फाल्यांच्यान हे खेळ म्हारग जातले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आयकर विभागाचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीक 10 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. कर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्या कडल्यान 10 लाख रुपया वसूल करचे अशी मागणी दूध उत्पादकांनी शेनवारा जाल्ल्या गोवा डेअरीच्या आम सभेन केल्या. शेनवारा गोवा डेअरीची आम सभा जाली. आयकर विभागाचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीक 10 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. ताचेर आम सभेत बरीच चर्चा जाली. कर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्या कडल्यान 10 लाख रुपया वसूल करचे अशी मागणी दूध उत्पादकांनी केल्या. लुकसाणीत चलपी गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सरकाराच्या ताब्यात दिवपाक कांय दूध संस्थांनी मान्यताय दिल्या. तशेंच गोरवां खातीर वखदांचो सांठो आनी 2 दोतोरांची नियुक्ती करची अशी मागणी दूध संस्थांनी केल्या. बिलां बेगीन पडना पेमेंट वाडोवन बिकमींग इकनॉमिकली वायबल नाशिल्लें की सूद बिलां फाटल्यान जो आसा आमी वाडोवपाकूय शकना. कारण कॅटल फीड आसा वाडयलो जाल्यार तुमकां लॉस जाता. तेन्ना आमी डिसिजन अशें घेतलें की गव्हर्मेंटाक पळयलें की 3 ऑप्शनां दिलीं. एक एनिमल हजबंड्री मटेरियल विकतें घेवचें आनी आमकां दिवचें आनी मागीर आमी रिएम्बर्स करतले. आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की आमकां लेस हाजेर मटेरियल मेळटा. सेकेंड ऑप्शन आसलें एनिमल हजबंड्री हँड ओवर करून तांणी चलोवपाचो
थर्ड ऑप्शन आशिल्लो की प्रायवेट पार्टीक चलोवपाचें आनी मागीर आमकां दिवपाचें. पूण हातूंत कंडिशन एकूच आशिल्लें की आमचे फार्मरांक जी रेट धरयल्ली आसा 30-40 पयशांनी तेच रेटीन दिवपाचें. बाकी कितें आसा तें आमी गव्हर्मेंटान आमकां एप्रुवल दिलां की हँड ओवर करप. गव्हर्मेंटाक अशें पळयलां की आमची ती आउटस्टँडींग आसा जवळ जवळ 12 कोटी 27 लाख ती गव्हर्मेंटान टेक ओवर करपाक. एनिमल हजबंड्री गव्हर्मेंटान टेक ओवर गव्हर्मेंटान तो प्लांट चलोवपाचो आनी आमकां दिवपाचो. आनी आमचे जे एम्प्लॉईज आसा जवळ जवळ 26 एम्प्लॉईज आशिल्ले तांची सॅलरी जवळ 13.5 लाख जाता. सो ती आतां आमचे गोवा डेरीचेर करता. ती जो चलयता तांचे सगळे एम्प्लॉईजांक घेवपाचें. आनी एक इशू आसलो हे फाटी फर्स्ट टायम पयलीं तांकां मिल्क इन्सेंटीव जे आसा एनिमल हजबंड्री ते टायमार मेळनाशिल्ले 6 म्हयने 8 म्हयने. हे फाटी एप्रील मे जून जुलय हे 4 म्हयन्याचे इन्सेंटीव तांकां चवथी पयलीं मेळ्ळा. जवळ जवळ 7 कोटीची बिलां चवथी पयलीं सगळ्या फार्मरांक मेळिल्ले ना. ताका स्पेशल एफर्ट्स घेतले आमचे मेंबर डॉक्टर कामाक बघप आनी बिलां ती घेवप तांचे कडल्यान करून घेवप. जवळ जवळ 166 सोसायटीज आसा. सगळ्या सोसायटीक बिलां धाडून ती परत घेवन मागीर ती एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक सबमीट करपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर कामाक बघप आसा. ताणें एका हातान सगळें करून ते खातीर तांकां टायमार मेळ्ळा. आनी हाजे फुडें आमचें प्रयत्न आसतलें की एवरी 2 म्हयन्यांनी तांकां बिलां पडपाचीं. पयलीं ती 6 म्हयने 8 म्हयने मेळनाशिल्ले. सर मोबायल व्हॅलीचे कितें मोबायल व्हॅन कितें 2 हें जालें. मोबायल व्हॅलीचे अंडर मिनरल डेव्हलपमेंट फंड आमी 2 वेटनरी एम्ब्युलन्स म्हणला. एक आमची डिस्पेन्सरी सांखळे आसा, दुसरी कुडचड्या आसा. एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक आमी मोबायल वेटनरी मोबायल वॅन्स मोबायल डिस्पेन्सरी. गोवा डेरी कितले लॉस गोवा डेरी एक्युमुलेटेड लॉस जवळ 7 कोटी 7 crore 68 lakhs. एट प्रेझेंट कितले म्हणले तुम्ही? 7 crore 68 एक्युमुलेटेड लॉसेस. असं चिडये संदर्भात तेजी फायल करून आनी मागीर ते 10 लाख कितें फायन पडले. इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटा कितें आसा तें. जो रिस्पॉन्सिबल आसा ताका तांचे कडल्यान रिकवर करून आनी रेजोल्युशन. एक्सेस स्टाफ बी ना म्हणून तेजेर कितें विशय जाले? एक्सेस स्टाफाचो विशय जालो. नॉर्मली स्टाफ आज फोंडा दूध उत्पादक गोवा डेरीची सर्वसाधारण सभा आसली. ह्या सभेन जवळ जवळ 170 पैकी 93 दूध उत्पादक आयिल्ले. चेअरमॅन दूध सोसायटीचे चेअरमॅन आयिल्ले. दुसरें म्हणल्यार आयज म्हत्वाचे जो निर्णय जाला हे हितून जी आमची राधिका काळे जी पयली हेजी इन्क्वायरी आशिल्ली त्या संदर्भान ती जी कामां आसा त्या संदर्भान मातसो बोवाळ जालो. मातसो बोवाळ जालो. पूण ती जेन्ना प्रशासन जे आमचें आसा कारण नगरसेवकांनी सांगलें की तिका आमी पेपर वर्कूच काम दिलां अशी सहीची ऑथॉरिटी ताका कसली ताका दिली ना अशें तरी सांगलेलें आसा. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जो गोरवां आसा ताका 108 प्रमाणे जशी एम्ब्युलन्स आसा तशी 2 गाडयो गव्हर्मेंटान सँक्शन केल्ली आसा की खंय गोरवां जखमी जाली जावं कितें तांकां उपचार जाय जाल्यार डॉक्टर सकट 2 गाडयांची खातीर मोबायल व्हॅन केल्ली आसा. आनीक निर्णय जालो तेंचो की जो आमचो खाद्य प्रकल्प पशु खाद्य प्रकल्प जो आशिल्लो तो गेल्या फाटल्या म्हयन्याच्यान बंद आशिल्लो आनी थंयची कामां हांगा डेरीन हाडिल्ले आसले. तो पशु खाद्य प्रकल्प गोवा डेरीच्यान चलोवपा जायना जाल्यार सरकारा कडेन तो सुपूर्द करचो आनी सरकारान तो चलोवचो असो ठराव एकमुखी ह्या जनरल बॉडीच्या मिटिंगेन जाल्लो आसा. आनी एक दुसरें म्हणल्यार अजून पर्यंत तेंची जे प्रशासक जे आसलेले तेंचे अजून पर्यंत तेणी सांगलें की जो निर्णय आसा तो शांतपणान जाल्लो आसा. सगळे खंय बोवाळ जावना अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.